जेजून म्हटलें, जेजून सांगलें तांकां स्विकारलें की तो देवाचो पूत म्हूण. ही खबर आयकून जेजून फॅमिलीमध्ये दोशी केली तांकां. बापूय पुताचेर, आवय दुवेचेर, सून सासूमांचेर. जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजू आमच्या जिविताचो लायफ पार्टनर, आमचो गुरू जावच्याक कोणाच्यानूच आमकां पयस करूंक जायना. तो निर्णय आमच्या जिविताचो आमी देवाक आमचो लायफ पार्टनर जावंक आमी घेतला. सो कोणाच्यानूच आमकां देवा पासून, जेजू पासून पयस करूंक जायना. ना म्हूण आवय बापूयन, ना म्हूण भाव भयण और आमचे खास मित्र. सो अशी वाचपा आमकां जेजूक आमच्या जिविताचो सांगाती जावंक आपयता. आमचीच खुशी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जावंक जाय.